Just imagine. वेलकम बॅक इष्टानो. अब अच्छे दिन आने वाले हैं असे काहीतरी आहे ऐकलेले. नमो नमो नमो. बेश्टी प्रॅक्टीस करतालो ॲडवर्टायज करपाची. बरे आमचो देश म्हणजे इष्टानो न्हू. जर एक कॉइन जाल्यार तेज्यो दोनी सायडी ज्यो आसात ती म्हणजे एक सायड म्हणजे नमो, दुसरी म्हणजे रागा. अशें कॉइन फ्लिप करप म्हणजे लोकसभा इलेक्शन. आनी जी सायडीची वयर उरता पळय ती सायडीची सरकार येता. म्हणजे कळ्ळें तुमकां कितें हांव कितें म्हणटा तें कळ्ळें? कळचेंच ना कित्याक म्हाका कळोना. जे रवी नायकान म्हाका सांगलां पळय तें हांव तुमकां सांगता. रवी नायक म्हाका एक्सप्लेन करतालो लोकसभा इलेक्शन म्हणजे कितें तें कशें करपा जाय अशें. कळ्ळें तुमकां? बरें इश्टानो, पॉलिटिशियन तुमी जाणा सत्तेर येतकूच टोपयो घालतात. जाल्यार कांय पॉलिटिशियन सत्तेर येवपा खातीर स्वताक टोपयो घालून घेतात. जाय तितल्यो पळयात. नमो आनी रागा हेजी हॅट ट्रिक बिफोर इलेक्शन्स. हॅट ट्रिक. इश्टानो, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड सद्या गोंयांत भरपूर वावर तेंचो वाडत आसा दिसान दीस. बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड खंयच्या तरेचो बॉम्ब ते खंयच्याय तरेचो बॉम्ब डिफ्यूज करूं शकता. पूण आमच्या गोंयांत एक कॉमेडीच जाल्या. मोठमोठे खतरनाक बॉम्ब डिफ्यूज करपाक गोवा पुलीस स्वता येता आनी तो कसलो तरी मॅकानीक टायप ड्रेस घालता. आनी तो ड्रेस म्हणजे कितें पावरफूल. म्हणजे तो आतां इवन खाकी ड्रेसान ते बॉम्ब डिफ्यूज करपाक वयता. खाकी ड्रेस पावरफूल ते हेज्या पेक्षा जो बॉम्ब प्रूफ आसता जॅकेट तेज्या पेक्षा मे बी किंवा सिंगमाचो ड्रेस न्हू तो. विशाल मेगा मार्टान फाटीं अशेंच बॉम्ब आसा म्हणून कळ्ळें. जाल्यार डिफ्यूज करपाक कोण येयले? गोवा पुलिसाचे अशेंच बेश्टे. आनी गांवठी बॉम्ब डिफ्यूज करपाक पळोवपाक अशें मिश्रा पेडा सारके दिसपी गांवठी बॉम्ब ते डिफ्यूज करपाक NSG कमांडोज येतात. वॉट इज दीस डॅड? वॉट इज दीस? बॉम्ब उडप, बॉम्ब घालप हे आमच्या गोंयांत चालूच आसा. तुमी म्हणटले केन्ना रे? आमी केन्ना आयकोंकूच ना. आमचे बॉम्ब म्हणजे पॉलिटिकल बॉम्ब. आतां लेटस्ट बॉम्ब मॉविन गुदिनोन उडयला. आय एम लिव्हिंग काँग्रेस, BJP इज माय होम, पर्रीकर इज माय गॉड, पर्रीकर इज माय लिडर, काँग्रेस इज झिरो विदाउट मी, जॉन इज दाबोळी इज माय सीट. हे बॉम्ब न्हू. इतली वर्सां काँग्रेसी खातीर काम केलें. काँग्रेसीन रावन MLA जावन सत्ता भोगली. Are you really comfortable leaving Congress? Okay, I understand. समजू शकता. बरे 4 एप्रिलाक येयलेले बिचोले आनी सत्तरी वादळ
आणि 8 एप्रिलाक 8 मे केलेले गोंयभर वादळ हांवें सुरू केला. तें तुवेंनूच केलां? बरें, पर्रीकारान तुका खंय पावर स्कॅम केसीन आडकयतलो, त्रासान घालतलो अशें सांगलां म्हणून तूं BJP जॉयन करता असो तुजेर आरोप आसा. तुजें मायंडसेट कितें तें गमन येता, तुजें चिंतप कितें, तुजें चिंतना कितें तें गमन येता. माझे मायंडसेट ना, माझे मायंडसेट शुद्ध देसी कॉमेडी आणि कांयच ना. हय, पण तेज्या बद्दल कितें जेणें तुका भरपूर त्रास केले? जॉन फेर्नांडीस is a who has देवा, आमच्या प्रोग्रामान कित्याक अशें येवन असले शब्द काडूंक जायना. बरें, विशय चेंज करया. सद्या IPL चालू आसा, तूं पळयता आसतलो. सो तुका दिसता की ह्या IPLान सुद्दां मॅच फिक्सिंग बी चालू आसतलें, म्हणजे कोण तरी बॉलर कमरेक हँकरचीफ बांदून बीन बॉलिंग घालता एन ऑल दॅट, यू नो, डू यू थिंक? I don't want to put those words in my mouth to say that I said that there is match. It is people of Goa are watching. Yes. आणि आता तर भुरगे दे वॉच इट ऑन बिग स्क्रीन्स, टेलिव्हिजन्स, मोबाईल फोन्स. बरें, वॉट अबाउट चेतन भगत, दी रायटर ऑफ 2 states? I feel that he is doing a fairly good job and given little support he will do even better. Chetan Bhagan has done a fairly good job. Okay, what about Salman Khan? Salman Khan एक तुवें पळयला, his hit and run case crops up only when his movie is about to be released. So the other faulty, huh? Yes, I want to make a categorical statement in that regard. And what is that? I want to openly say on this program. Yes, we are waiting. DBGP. कोड लँग्वेज कळ्ळें. DBGP म्हणजे सलमान खानाचे स्पश्ट काय उलोवंक ना, इतलें कळ्ळें म्हाका. कितें DBGP बी? He is a ex-RSS person. कोण? सलमान खान. And what about Prime Minister Manmohan Singh? He is doing a fairly good job. मोहिनाक आनी कितें विचारतलो? तेच चल्लां न्हू, दाबोळी वॉटर, दाबोळी सीट आणि BJP एंट्री, काँग्रेस सुट्टा, दिल्ली चल्लां. म्हटलें कितें वेगळेशें विचारया. I am waiting for BJP to come to power at the center to take a decision. And after all this election campaign, political leaders are holidaying and playing and are in recreational activities करपाक लागले. ते पर्रीकर बोटिंगाक गेलो आणि कितें तरी पेंटिंग करतालो. जाल्यार राजन नाईक व्हॉलीबॉल खेळटा. कित्याक रिजल्ट येवपाचे आनी कॅम्पेनींग सोंपलें, हेच्या मदीं कितें तरी टायमपास करपा जाय न्हू तेंकां, म्हणून ते खंय कितें तरी करीत आसता. बेश्टे. आमचो टायम कितें जाला सांगो पळया, टायम टू फॉर इमॅजिनेशन फ्रॉम आर्कायव्स. I'm in the top of the world, yes. पळयात स्पेशल ऑन युवा महोत्सव. 16व्या युवा महोत्सवाचे अंत्रुज महालान उक्तावण जाल्लेलें आसा. 16वें वर्स धोक्याचें म्हणटात, म्हणून 16वें वर्स हे आमी युवा महोत्सवाचे सांबाळून ह्या वर्सा साजरे करपाक जाय. अंत्रुज महालान आयज युवा महोत्सव घडोवन हाडटात. म्हणजे आयजसून 16 वर्सां पयलीं जे चली वा जो चलो जल्माक आयल्लो तेका 16 वर्सां जाली हे कोणें सांगपाची गरज ना, हो सादो हिशोब आसा. आयज तांकां 16 वर्सां जालेली आसा. प्रत्येक गांवान, प्रत्येक शहरान, प्रत्येक वाड्याचेर, प्रत्येक डोंगरांचेर, प्रत्येक वाड्याचेर लायट हाडपाची, उजवाड घालपाचो. पण हांव म्हणटा की घरान लायट जाय कित्याक? आयज खरी गरज आसा ती आमच्या मनाचेर लायट पडपाची, आमच्या कोंसेसांवाचेर लायट पडपाची. तुमकां जर हांव सांगता तें फटींग दिसता जाल्यार तुमी तुमच्या काळजार हात दवरा, तुमच्या कोंसेसांवाचेर हात दवरा आणि विचारा स्वताक, लायट जाय काय लायट नाका?
कित्याक घरा म्हाका म्हाजी बायल उलोवंक दिना आनी हो सगळो घोस्त मागीर हांव भायर काडटा हे सुद्दां सांगपी हांव इंडियेचो पयलो चीफ मिनिस्टर आसतलो. माझे एक स्पष्ट मत आसा की IIT IIM भुरग्यांनी शिकचे ह्या कंप्युटराचो बरो सदुपयोग करचो. पण माझो IITian जे पॉलिटिक्सान येता त्यांचेर सक्त विरोध आसा. तुम्ही जर IIT शिकतले IIM शिकतले जाल्यार पॉलिटिक्सान येऊ नका आणि जर पॉलिटिक्सान येतले जाल्यार IIM करपाची गरज ना IIT करपाची गरज ना. एक कितें करू शकता आणि ह्याच उतरा सकट हांव माझी 2 उतरां आयज हांगा सोंपयता. सगळ्यांक युवा महोत्सव बरो वयचो म्हणून हांव आवडेता आणि हांव म्हणटा जय गोवा, जय हिंद आणि जय हो. आणि आता हांव आपयता आमच्या राज्याच्या गृहमंत्री रवी नायकाक की तेणी हांगा येवन माचयेर आपले 2 बहुमूल्य अशे शब्द उलोवचे आणि मार्गदर्शन करचे. हांव तुमच्या कडेन मागता की रवी नायकाचें भाशण सामके बारीक कानान बारीक मनान सारखे मन लावन आयका कित्याक ते जे आतां कितें सांगपाचें आसा ते सामकें इम्पॉर्टंट आसा. तेजेर सामकें मनान करपाची गरज आसा. घरा वयतकूच अर्दे वर तेजेर चिंतपाची गरज आसा. रवी नायकाचें भाशण बारीक आयका. आयत करता मरे युवा महोत्सव म्हटल्यार सगळे जाणटे येयल्या जाणटे दिसतात म्हाका हांगा सगळे युवा कमी आनी जाणटे भरपूर येयल्या हांगा. बरें आहा रवी भाशण. पण थोड्यांचे हे काय आसता बेश्टेच म्हणजे खंयची तूं गेल्यार पब्लिसिटी चड मेळटा. आयचे पॉलिटिशियन तशें पळयतात खंयची तूं गेल्यार काम केल्यार पॉलिटिशियन आयज इतले लोक गरीब लोक आसा आनी खंय आसा इतले हे काम करपा आसा ते वचना ते कोणा लोकांक हेल्प करपाचें आनी कितें आसता ते पॉलिटिकल लक्ष ना. प्रसिद्धी पब्लिसिटी काम करनासतना तेजें काम हें करतात ते करूं न्ही. आमी जाणा तें कोण करता कित्याक लागून करता ते कितें आसा आतां हें कंपाउंड आसा एक कंपाउंडा भितर फाल्यां किंवा बंगला भितर कुत्रे पाळटा आमी कुत्रे कित्याक ते प्रोटेक्शनाक भुरग्यांय प्रोटेक्शन आनी कोणा प्रोटेक्शन आसा आनी किंवा बंगल्यांनी मालकाक पोसपाक ते कितें आसा ते हे कुत्रे सगळे बंगल्यांनी आसता ते बंगल्यान मालकाक राखपाक ते कुत्रे आनी भायल्यान पिसावले कुत्रे भितर आसता ते भोंवतात ते कुत्र्यान ते कुत्रे एक जाल्यार कितें जाता मागीर म्हणजे अरे कुत्रे रे नो म्हणजे मालका संरक्षण ना गोंयचे लोकांकूच संरक्षण मेळपा ना. हो प्रॉब्लेम जातलो फुडें जातलो. कितें भाई कितें I'm in the top of the world, yes. आणि मित्रांनो याच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजिनाचो हो एपिसोड हांगाच सोंपता. तुमकां जर कितें सांगपाचें आसत जाल्यार म्हाका प्लीज मेल करा ऑन features@prudentmedia.in आणि याच बरोबर तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां देव बरें करूं. गरमी वाडल्या तुमचो माय तापोवन दिवं नाका बेश्टे. ड्रायव्हिंग सारकें सेफ ड्रायव्हिंग करा. बरे भशेन रावा खोशी रावात. बाय बाय. Just imagine.